예수 목을 우다 또 모아 이스탐소 엄제승기 디셔라 Kasaba seleita Taci bergeherkan asa Sempun prit mokur tolong Tasuk sanggatam kanti Devi mogasu taci bergeherkan asa sempun prit mokur tolong tasuk sangatam kadita Devi mogasu Kakul taji kiti oti Moti Sunduryoto Peci Adnya Putlun Deta Aplareta Nana Bapa Dita Tangka Shilane Tita Ratmastangka Cetaito Exata Bapa Dita Tangka Shilane Dita Aple Ratmastangka Cetaito Exata Moga ista Jesu Soya Kau gertila mantau sai batu suka sesta bertanamaskan satu amso isya sesna Jesus kabari nirmi ami bogu tuka Rutro bagi sergari satu amso isya sesna Jesus kabari nirmi ami boku tuka bagi segari
येवकरिस्तांत आमचे समोर हे सकाळी हाजीर आसच्या सोम्या तुका आमी सरपडून नमस्कार करता. भोव पवित्र येवकरिस्तांत आमचे खातीर हाजीर आसच्या सोम्या तुका आमी धीन वाजता, तुजी स्तुती गाता, तुका वाखाणता, तुका अर्गां दिता, तुजी महिमा गायता. तुका हाल्लेलुया म्हणटा. आमचे जिणयेंत तुवें केल्लें सर बरेंपण नियाळता. तुजी काकुळत आमी मागता. आनी ह्याच खातीर हे सकाळींच्या वेळा आमी तुजे समोर हाजीर आसा. आमचेर तूं तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. विविध तेसावां घेवन, विविध आशा घेवन अत्रेक मतीन दवर, विविध इरादे मनांत घेवन, विविध उद्देश, बरेपण जोडचे, भलायकी जोडचे, प्रेरण जोडचे, शांती जोडचे, समाधान जोडचे, तुजी खुशी जाणा जावचे, आमच्या मोगाच्यांक बरी भलायकी मागचे, बरे संबंध वृत्त करच्याक कृपा मागचे. विविध उद्देश घेवन आमी तुजे मुखार हाजीर आसा. आमकां तूं निराशी करिनाय म्हणल्यार एकच बावर्तान आनी बरवशान आमी तुजे मुखार हाजीर आसा. आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. आमकां हर एकल्याक वैयक्तीक तरान तूं आपड आनी गूण कर. आमकां तुजेर आमची दिश्ट घालूंक फावो कर. आमी मागोवंक नेनाव, आमकां मागोवंक शिकय. आमी तुजे सरशेन आयल्या मनशाके तूं आमकां भोव पवित्र येवकरिस्तांत राखोण आसाय. तूं आमकां सोदून आसाय म्हणलें समजूंक आमकां बळ दी. सोम्या तुका जावं अर्गां, सोम्या तुका जावं होगळाप, सोम्या तुका जावं स्तुती, सोम्या तुका जावं आराधन, सोम्या तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. बसया भाव भयण. सान पावलान रोमागरांक बरयल्लें पत्र आनी सान पावल मागण्या विशांत एक ल्हानशी अपुरबायेची शिकवण दिता. सान पावल म्हणटा आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. रोमागरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 हातून पवित्रत्म्या विशयांतली शिकून बरोवन गेल्या.
पवित्रोत्मोच आमकां देवाची भुरगीं म्हूण समजूंक करता. तो आमकां अब्बा बापा म्हूण उलो मारीशें करता. देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण सांगून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमचो आत्मो पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या कडेन म्हणटा तूं देवाचो भुरगो, तूं देवाचें भुरगें. कितलें अपुरबायेचें. ह्या क्रिस्तांतय वांटेली जावं आनी आज ते क्रिस्तांतल्या जेजू सांगाता मेळोवंक ताका उलोवंक हो पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता. देखून आज कितलो वेळ आमी हांगासर आसता तितलो वेळ एक गजाल आमी मतीन दवरया. आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्मो आनी आमचो आत्मो एकामेका देवाक आमकांच उबारूंक आदार जातात. आतां पळय सांत पावल 8व्या अध्यायान म्हणटा रोमाकारांक बरोवन आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. अस्कतकाय कसली जावं अस्कतकाय नातलो मनीस ना. थोड्यांक मागूंक जायना ती एक अस्कतकायच. आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उच्चारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हुस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा ताणें तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें आसता जायत्या भाव बांदपाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हणून ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली. देवाचें उतर केदींच नेगेटीव न्हय हें आमी जाणा जावची गरज आसा. देवाचें उतर पॉझिटीव. आनी ते म्हणटा आमकां कितें मागचें कशें मागचें कळीत ना. नो प्रॉब्लेम. जायत्यांक हे समस्या आसात. हांव इगर्जेक आयलो देव मंदिरांत आयलो अशें मागण्याक आयलो म्हाका हे जायते फावटी बगलें आसा कितें म्हणचें कितें उलोवचें मागण्यांक कळीत ना. देवाचें उतर म्हणटा नो प्रॉब्लेम. बारीकशें अपुरबायेचें मागणें आज देवाचें उतर आमकां शिकयता. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उच्चारूंक जायना तें आत्मोच आमच्या खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. तूं हांगा आसाय कितें विचारचें. जायते बडी तुका कितें गरज आसा तें तुका कळीत ना जावं की पुरो पूण ताका तें कळीत आसा. कितें मागचें कशें मागचें आमकां कळीत ना. सांत पावल इतलो जाणारी तोच म्हणटा
कितें मागचें आनी कशें मागचें आमकां कळीत ना, पूण आमचे भितरलो तो पवित्र आत्मो आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता. देखून आज कितें प्रमुख जाता, आज हांगासर आमची हाजरी प्रमुख जाता. आमचो उद्देश सर राटावळी कामां सगळें पयस दवरन थोडो वेळ जेजू सांगता करशें म्हूण आयिल्लो पळय, तो उद्देश बारी प्रमुख जाता. आनी त्या उद्देशाचेर जेजू आशिर्वाद घालता. आमची हांगासर हाजरीस एक आपुरबायेचें मागणें. आनी हांगा बसून आसता, दिंबिगल नासता, उबी रावून आसता, ह्या युक्रिस्तान जेजूचेर दिश्ट घाल नासता, कितें मागचें कितें सांगचें आमकां कळीत ना आसता. आमचे भितरलो पवित्र आत्मो देवाक हास्कार सुस्कारांनी उलो मारता आनी आमचे खातीर विनंती करता. आमी हांगा आशिल्ले बरीच तें संभाशण, ती मुखामुखी सोलोनूच आसा. देव आत्म्याची कुशी कितें म्हण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. मागणें म्हळ्यार एक आध्यात्मीक गजाल, आंतरीक गजाल, भितरली गजाल. ती अशी भायर दिसची गजाल न्हय. एके रितीन पळयल्यार आमचे हर एकल्याचे मागणें विविंगड आसतलें आज, पूण ती सक्कड मागणी येवकरिस्तांतलो जेजू जाणा. आमची सक्कड मागणी आसा ताका आमी समर्पण दिवया. एके रितीन हांवें सांगीत आमकांच ताका समर्पण दिवया. सोम्या पळय, हांव कसो आसा म्हाका पळय, म्हाका स्विकार कर, म्हाका कळीत ना. आज आमच्या आत्म्याक आमी जेजू अधीन करूंक जाय. तो कितें जाय तशें उलोवन दी आनी आमकां कितें गरजेचें तें बापा लागीं विनंती करन आमकां फावो करून दी. उतरां पळया. आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता. हो भावार्थ सांत पाऊल देखून बारीस आपुरबायेन ताची शिकोवण दिता. सांत पाऊल वाडदीक देखून ताणें आमकां जोगती शिकोवण दिल्या. देवान आमकां आपयलां देखून सक्कडी बऱ्याक पडशें करचें तो करता. जायत्यो आमच्यो परिस्थिती आसात. एक एकल्याची परिस्थिती एक एक नमून, एक एकल्याची परिस्थिती एक एक, एक एकल्याचे कश्ट एक एक, एक एकल्याचे समस्ये एक एक रितीचे, एकच रितीचे म्हूण सांगूंक जायना. तरी पूण आमच्यो समस्या कश्ट परिस्थिती बऱ्याक पडता तशें करचें देव करता. आनी त्याच बरोवशान आमी आयल्या, त्याच बरोवशान आमी हांगासर रावया आनी त्याच बरोवशान आमी पाटया. सर्वेस्परा, म्हजी परिस्थिती तूं समजून घे आनी म्हजी परिस्थिती कसलीय ती जावं तुका हांव ती समर्पण दितां. हें जाता खरें मागणें. आमी कितें बदली देवा, तशें कर देवा, अशें कर देवा म्हूण सांगची गरज ना. आमची परिस्थिती खंयची जावं, सांत पावलाच्या उतरांनी म्हणया, देवा सर्व संगती बऱ्याक
पडता तशें तूं करताय म्हणून आमी जाणा. हो आमचो भावार्थ तूं आशिर्वादीत कर. नीट बसया. हे घडीभर येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर दिश्ट घालया. कांय चिंतचें नाका, कांय सांगचें नाका. हें बारीस बरें मागणें. कांय चिंतचें नाका, कांय सांगचें नाका, केवल ताचेर दिश्ट घालया. आनी सांत पावलाचीं उतरां आमच्या मतींत येवन दीत. म्हजो आत्मो आस्कार सुस्कर आनी आतां बापाक उलो मारता. आमचे खातीर विनंती करता. आमची खंयचीय ती परिस्थिती जावं ती सोम्याक समर्पया. आमच्या मतींत एकच चिंता पासून दी. सर्व संगती आमच्या बऱ्याक पड अशें करता तो देव आमचे समोर आसा. आमचें वायट तो केदींच अशें ना. आमचें मरण ताका नाका, कित्याक तो जिव्यांचो देव. आमकां सस्नीक जिवीत दिवंक तो आयला. देखून सांत पाऊल म्हणालो, जांकां ताणें आपयलें तांकां ताणें नितीवंत केलें. जांकां ताणें नितीवंत केलें तांकां आपले महिमेंत भागीदारांक केली. कितलें प्रभायचें. देखून क्रिस्तांवपण भावार्थ बरेचसा पुरबायेच्यो गजाली आमकां ताणें आपयल्यान ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताणें बचावी दिल्या. कोणीय डाऊट करचो नाका. जर तूं सोम्याचेर विश्वास दवरताय तुका बचावी मेळटा, नितीवंतपण लाभता, जस्टिफायड म्हणटा. सोम्या मुखार ताचेर आमच्या भावार्थान आमकां तें नितीवंतपण मेळ्ळां. ताचे महिमेंत आमकां भागीदार केलां. येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर मौनपणी 1 मिनट भर दिश्ट घालया. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. गाम्या. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटा पेत. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटा पेत. सांगाता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा,
काकुळत हांव आशेता तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकुळत हांव आशेता तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विन नाका म्हाका दुसरो तुजे विना कोण म्हाका आसरो तुजे विना म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर 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 ह्या गिताची उतरां आमच्या काळजांत आमच्या मतींत प्रतिध्वनीत जावन दीत इल्लो वेळ विश्वास म्हजो सोम्या तुजे थंय विश्वास होच सर्व संगती म्हज्या बऱ्याक पड अशें तूं करताय देवा म्हजो विश्वास तुजे थंय तुजो मोग म्हजे थंय हांवें वडोल सांगलें आमकां मागोवंक कळीत ना तरी आमचें तें असो पवित्रत्मो आमकां आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता पवित्र सभेचें मागणें पवित्र पुस्तक आधारीत मागणें आमी कशें मागचे त्या मागण्याची उतरां पवित्र पुस्तकच आमकां दिता तांदूय किर्तनाचें पुस्तक आमी चिंतूंक सयत नातुल्लीं वाक्यां आनी उतरां आमकां दिता तुमी फुरसत आसतना मागता आसतना किर्तनाचें पुस्तक वापरल्यार भोव बरें तुमकां तातूंत मागोवंक प्रेरण मेळटा आनी तीं उतरांच मागणें आसात तसलें एक मागणें आतां आमी करया आमी सर उबी रावया आनी किर्तन 130:9 तांतल्या उतरांनी आमी मागया हर एक उतर किर्तनांतलें तें वैयक्तीक करया हांवें आतां वाचचें तें मागणें म्हजें न्हय तुजें हर एकल्यान आमी म्हणूंक जाय हें मागणें म्हजें म्हजींच उतरां देवाक अर्गां जावन स्तुती जावन किर्तन 130:9 सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केदळा उडतां तें तूं जाणाय पयसतावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसा हांव चलतांगी आड पडतां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो सर्वेस्परा तुका कळीत आसात
मुजे जिबेर उतर अजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. असली विस्मीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापोवंक जायना. तुज्या अज्ञातावन हांव खंय म्हूण वचूं. तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं. सर्गार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकटे लावन हांव उबून जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परजळटा. म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय. म्हजे आवयचे उदरीन तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेन्ना पृथ्वेचे गुंडायेंत म्हजें विणप जालें तेन्ना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नासली. आकारावी नासलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आरंभ जावचे आदींच ते निर्धारीत केल्ले. तुजी चिंतना म्हज्या गिन्यानाक कितली कठीण, ती कितली अगणीत. हांव ती मेजीन जाल्यार ती रेवे प्रात चड आसा. शेवटाक हांव पावन जाल्यार तुजे सवेंच हांव आसतलो. शेवटाक हांव पावन जाल्यार तुजे सवेंच हांव आसतलो. देवा, म्हजी परिक्षा कर आनी म्हाका वळखून घे. देवा, म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकडे वाटेन चलतां की म्हूण पळय आनी सासणाचे जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. हांव वांकडे वाटेन चलतांगी म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. हें अपुरबायेचें मागणें केल्लीं भाव भयणीनो, आमी बसया. हांवें सांगलें देवाचें उतर आमकां मागोवंक शिकयता. किर्तनां आमकां मागोवंक शिकयतात. म्हजें म्हणटें इतलें बरें मागणें करूंक साद ना, सादच ना.
देवाचें उतरच म्हाका मागूंक शिकयता. देव म्हाका इंग्लिशान म्हणटा थ्रू अँड थ्रू म्हळ्यार संपूर्णपणी जाणा. ताचे हांव लिपोवन दवरूंक करचें प्रयत्न व्यर्थ. देवा हांव धांवोंक करचें प्रयत्न वेस्ट. कित्याक ताचे समोर सगळें क्लियर आसा. देखून तूं म्हणटा न्ही हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र म्हणटा देवाचें उतर 2 दारींचे तालवारी परी. ताच्या चड कातरूंक शकताच तसलें. संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करूंक शकता तसलें. ताका सगळें विधूंक सकत आसा. कट करूंक स्लायस करूंक. ताच्या दोळ्या मुखार लिपोवन आसचें कितेंच ना. देखून देवाचें उतर तितलें पावरफूल. आनी तें उतर म्हणटा देवाक सगळें कळीत आसा. कितें कळीत ना देवाक? सगळें कळीत आसा. हांव जल्मोवच्या पयलेंच म्हज्या तोंडार एक उतर आजून येवंक ना. त्या दळातावन हांव कितें उलयतलों, कितें सांगतलों, कितें करतलों ताका कळीत आसा. सगळें ताका कळीत आसा. आनी हें जाणा जाल्लो मनीस ताचें मागणें बदलता. देवाक सगळें कळीत आसा म्हूण चिंच्या मनशाचें मागणें बदलता. तो तेंच सांगता. ताकाच समर्पीत करूंक बारी सलीस जाता. खंयच्या मनशाक वैयक्तीक तरान देव सगळें जाणा म्हजे विशयान म्हूण कळीत आसा त्या मनशाचें मागणें विंगडच. ताकाच समर्पूंक ताका सलीस जाता. सोम्या हांव कितें तें तूं जाणाय. हांव आडपडटांगी उडटांगी बसतांगी न्हिदतांगी खंय आसा कितें करता सगळें तूं जाणाय. आनी किर्तनगार व्हड भावार्थ असो मनीस. किर्तनां उदेल्लीं भावार्थ्यांच्या समुदायान. हे किर्तनाचें मागणें उदेल्लें भावार्थ्यांच्या समुदायान. एक भावार्थी मात्र असलें मागणें करूंक शकता. देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरलो मनीस मात्र सर्वेस्परा. तूं सगळें जाणाय आनी म्हाका तूं जाणाय. आनी हळे हांगासर आसा. हें म्हजें समर्पण स्विकार कर. खंयसरी किर्तनगार म्हणना हळे हांव एक संपूर्ण मनीस. म्हजें थंय कितेंच आसकत काय ना. हांव कंप्लीट बरो. खंयसरी किर्तन तशें म्हणना. किर्तन त्या मागण्यांत एक वाक्य हांवें सोडलें. हांगासर त्या किर्तनांत हांव सोडुल्लो वांटो सांगता आतां. तो एका विशेष रितीन मागता. कोट्या मनशांक तुवें जिवेशी मारलें जाल्यार कितलें बरें जातें. जुलुमे मनशानो म्हजे सरशिले पयस करा. विकटायन ते तुजे विशयांत उलयतात आनी तुजे येवजणांची पर्वा करिनात. तुजो द्वेश करतल्यांचो हांवूय द्वेश करता न्हय. तुजेर उपराडटा तांचो म्हाका कांटोळो येता न्हय. भिरंकूळ द्वेशान हांव तांचो द्वेश करता. ते म्हजेय दुस्मान म्हूण लेखता. हांगासर कोण पळय देवा विरोध आसात तांचे विरोध हांव आसा म्हणून म्हळ्यार खोटेपणी आसा म्हूण जालें. एक अपुर्बायेची गजाल ह्या किर्तनांतली भावार्थान मागून आमी सांगलेली देवाचो हात. त्या खातीर म्हाका हें किर्तन बारीस पसंद. देवाचो हात. आमी हांगासर बसून आसा आनी येवकरिस्तांतलो जेजू आमचे समोर आसा.
आमच्या ह्या किर्तनान ताका आमी आराधन केलें आनी आतां आमच्या मुतीन त्या कापुरबायाचें चिंतप येवं दी आमच्या मेडिटेशनान आमच्या नियाळावे येवकरिस्तांतल्या जेजूचो हात आमचेर आसा. तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. हात बेसांव दिवचो, हात कुमोग करचो, हात आदार दिवचो, हात फुडें व्हरचो, हात सांबाळचो, हात धैर्य दिवचो, हात बरवसो दिवचो, हात आदार दिवचो, हात उखलचो, हात पोडान आसतना सांबाळचो, हात कुमकेचो, हात सेवेचो, हात धैर्याचो, हात आशिर्वादाचो. तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. तितलेंच न्हय, मन धरून तो म्हणटा खंय हांव गेल्यार थंयसर तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. बावर्ती मनीस एकसुरो बिलकुल न्हय. बावर्ती मनीस एकसुरो बिलकुल न्हय. आज ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजूची हाजरी आमचें एकसुरपण खाण उडयता. कितलें अपुरबायेचें उतर. थोडे फावटी आमी बावार्थ म्हूण सांगल्यार कांय इल्लें उच्चारचें सतमंता म्हणचें तितल्यार सुद्दां व्हरता न्हय. बावार्थ म्हळ्यार ह्या गजालींनी गुंडायन रमचें आनी म्हणचें तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. तूं खंय वच, कितेंय कर, खंयच्याय कामांत मग्न जा, तुज्या मतींत हें चिंतप आसूंक जाय देवाचो हात म्हजे संगी आसा. हाका म्हणटात बावार्थ. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. कितले अपुरबायेचो बरवसो हो. तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. वा. तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. तुजो हात म्हाका घट धरतलो. असलीं उतरां आमकां मागोवंक येतात गी. कितलें बरें अशें आमी मागलें जाल्यार. तुमच्या मागण्यांत हो एक शब्द वापरा, हात. येवकरिस्तांतले जेजू तुजो हात मुजेर दवर. सर्वेस्परा तुज्या हातान म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्परा तुज्या हातान म्हाका घट धर. अशें सांगतना तातूंत आनी एक गजाल गरज आसा न्हय गे. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय, नातल्यार हांव पडटां, नातल्यार म्हाका बळना, म्हजी सकत पावना, तुजी सकत जाय. आनी आमी आयलो उद्देश होच. म्हजी सकत पावना, म्हाका इल्ली सकत जाय, इल्ली आध्यात्मीक सकत जाय, इल्ली देवाची सकत जाय. तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. हांव खंय वेतां, कितें करतां, हांवें विची वाट सारकी गी, म्हाका चलोवन व्हर. थोडे बडी अशेंच बगता न्हय जिणयेन वाट कश्टांची. हातूंच कळटा तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो, तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. हातूंच कळटा ताणें चलोवन व्हरीचें म्हळ्यार ही वाट सोमकोंक ती कुटुंबाची वाट जावंक पुरो, बेसाची वाट जावंक पुरो, आध्यात्मीक वाट जावंक पुरो, शिकपाची वाट जावंक पुरो, फुडाराची वाट जावंक पुरो. तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. कित्याक वाट सलीस न्हय. तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. आमी पुरो अस्थिर मनीस. आत्तां एक उलयलो, मागीर एक पाटी मागीर एक उलयलो, आत्तां हें करया म्हूण चिंतलें, मागीर तें करया म्हूण चिंतलें, आतां ह्या कामांत हात घालो, आनी एक पाटी त्या कामांत हात घालो.
हें यशस्वी जाता म्हूण हें धरलें, तें यशस्वी जाता म्हूण तें धरलें. हें देवाक कळीत ना गे आसा. आमचो वद्दाटपळे वद्दाटचें अरे एकलो आमी सोडून एक न्ही एक रितीन वद्दाटांत आसा. हें जिवीत म्हळ्यार तें तो वद्दाट. तो वद्दाट आमचो सुमी सारको जाना. आनी तो म्हणटा तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. ताचेर विश्वासून गेल्यार मात्र सर्व संगती, रोमाकारांक बरयलें सर्व संगती आमच्या बऱ्याक पडशें करतलो. आनी ताका थाळ पडटा तशें तुजो हात म्हजेर तुवें दवरलाय, तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो, तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. ह्या हाता विशयां दितलें कितें उलयलो हांव. सगळे पोरण्या सोल्ल्यान आनी नव्या सोल्ल्यान सयत मनशाची काणी, मनशाची जिणी देवाच्या हातांत हात धरून वेचांत सरी केल्या. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांत देव हिंच उतरां वापरन सांगता. इफ्राईमाक हांवें चलोवंक शिकयलें. भुरग्याक कशें चलोवंक शिकयतात? हो तें भुरगें आसो ना, चल चल चल, भुरगें चलता ना कशें दोनी हातांक धर ना. देवान तांची वाट वेली इस्रायल पोरचेची. त्या जोसुएच्या पुस्तकांत आनी पळय देवाचो हात तांचेर आसलो. एक उलोवची रीत पोरण्या सोल्ल्यान. देवाचो हात तांचेर आसलो म्हळ्यार देवाचें बेसांव तांचेर आसलें, देवाचो संगात तांच्या संगात आसलो, देव तांच्या संगात आसलो. देखून देवाची हाजिरीच त्या हातान, तुज्या बळादीक हातान म्हाका उखलून धर पोरण्या सोल्ल्यान. हरये कडेन बाबार्थी जिणी म्हळ्यार हेंच. बाबार्थी जिणी म्हळ्यार देवाचो हात आमचे जिणयेंत आसा गी म्हूण सोदून काडचो. आनी देवाचो हात जिणयेंत पळोवचो मनीस भागी. एक दीस शर्माव सांगतना 25 वर्सांचो 25 त्या मनशाचो, आनी त्या दीस शर्माव सांगतना ही एक गजाल हांवें सांगली. आमचे जायते जुबलेव जातात, फिरगजेचे जुबलेव, काजाराचे जुबलेव, जल्माचे जुबलेव. कितें तें? देवाचो हात म्हजे जिणयेन कसो आसलो. इस्रायल परजे निरंतर केल्लें इतलेंच. देवाचो हात तांचे सांगात आसलो. हांव रिपीट करता जाय जाय म्हणून. आमचे जिणयेंत देवाचो हात सोदून काडया. आमचे जिणयेंत देवाचो हात आसूं दी म्हणून मागया. आनी एक गजाल हाजरेची. हाजरी त्या किर्तनांत आमी आयकल्ली हाजरी. हांव खंय येता थंयसर तूं आसाय. एक दीस बीस साहेबान क्रिस्माची दोतोन करतना म्हाका सांगलें सारकें उडास आसा. इगर्जेंत जेजू आसा म्हूण तुका कशें कळटा? तुका भुरग्यान जाप दिली इगर्जेंत जेजू आसा, एवकरिस्त आसा. हां, एवकरिस्तांतलो जेजू आसा. एवकरिस्तांतल्या जेजून एवकरिस्तांतल्या जेजूची हाजरी थंय आसा म्हूण तुका कशें कळटा? हां, थंय एक दिवो पेटयतात. तिसल्या पंतार एक तांबडो दिवो आसा, बारीकसा पुरबाय आसा. आनी ती हाजरी सुचयता.
तो लाईट केदाळे काडना तो लाईट काडीचे जाल्यार येव करिस्ताक हांगा तान काडीचे. आमचें मागणें कितें जाणात गे तुमी? किर्तनकार आमचें मागणें मुंदरून म्हणटा आयच्या किर्तनांत पळया, शेवटाक हांव पावन जाल्यार तुजे सवेंच हांव आसतलों. किर्तनकाराक पवित्र पुस्तकाक एकच डिझायर, एकच आशा, एकच इंट्रेस्ट, देव खंय आसा थंय आसची. ताचे लास्ट एक आशा, शेवटाक म्हळ्यार लास्ट म्हजे जिणयेचे एंड जाता आसतना तुजे सांगाता हांव आसतलों. खंय गेल्यार तूं आसाय आनी शेवटाक हांव पावन जाल्यार हांव तुजे सोवें आसतलों. किर्तन तें किर्तन आमकां बारी मोगाचें न्ही. किर्तन 20:3 कितें न्ही? सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, तें किर्तन न्ही गे. तें किर्तन 23 सोमी मुजो गवळी 5व्या सोरोवाग तो म्हाका व्हरता, नितळ उदका सरशीन तो म्हाका व्हरता, अशें पुरा म्हणून. काळोखांत हांव चलन तरी खंयच्याक हांव भियेना, वायटाक हांव भियेना. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेस्त म्हणटाय, म्हज्या माथ्यान तेलान मागताय, म्हजें पात्र बरण वमतता. तें पुरा सांगून जाले उपरांत लास्ट त्या किर्तनकाराची उतरां कितें? हिंच ताची आशा. किर्तनकाराची आशा कितें? इतलीच, सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सांगात. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काळ हांव रावतलों. प्रेझेन्स. आशा कितें? सर्वेस्पराच्या घरांत रावची. आनी हांगासर ही हाजरी भारी मुख्य. आराधन म्हणटा आसतना सोमया समोर आमी बसता आसतना एक दीस आमी परमनंट बसचें आमचे मतीन हाडटा. सोमयाक रूप रूप पळोवचें ते एक अवकाश एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां दिता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत मोग आनी दया म्हाका खरेंच सांगात दितली आनी सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों. शेवटाक हांव पावन जाल्यार तुजे सोवेंस हांव आसतलों. आमचें मागणें किर्तनकारान बदलून सोडलां. आमी कितें मागयत? सोम्या म्हजे संगी राव. एम्माउसाच्या शिसांनी कितें मागल्लें? तेंच मागल्लें. आतां रात जायत आयली, दीस बुडत आयलो, आमचे सांगाता राव. सोम्याची हाजरी बगची, ताचो हात बगचो आनी ताचे सांगाता रावोंक आशेवचें. आनी तूं मुजे सांगाता आसाय सोम्या, म्हाका तुजे संगी रावोंक जाय म्हणचें. आपुरबायेचें मागणें जाता. आनी निमाणें, देवा म्हजी परिक्षा कर, म्हजें काळीज वळखून घे, म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. खंयच्या मनशा कडेन ही एक कॅपॅसिटी ना गे, तो मनीस बिलकुल इम्प्रूव जायना. कोणेंच चिंतचें नाका. कोणाक आपणाकच एक तपासणी करची कॅपॅसिटी ना. तूं ताका कितलेंय सांग, तळपेर उदक आवटलें बरें म्हणटा. आयकलां तुमी? तळपेक उदक आवटलें बरें. आनी एक कृपा, दीस इज ए ग्रेस. ग्रेस म्हणलें आयकलां तुमी? कृपा. कृपा कृपा म्हूण सांगल्यार तुकाच तुवें व्हरून पळोवंक आसची कॅपॅसिटी, ती कृपाच. तें एक देणें. देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे, म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकडे वाटेन चलतां गे म्हूण पळय.
त्या वेचीक पुताची ओपार वेचीक पूत बापायक सोडून गेलो. बापायन कांय ताका येतानाय कांय म्हणूं ना, फाटी आयल्या उपरांत कांय म्हणूं ना. जेजूची स्पेशालिटी म्हळ्यार हीच, तो पातक्याक खाय म्हणना. अरे तुझ्या पाताक हे म्हण खंयच्याच पातक्याक ताणें सांगलें ना. वेचीक पुताची ओपार कांय ताका विंगड नाही. वेचीक पुताच्या ओपारींत तो दुकरांक खावंक घाल्लें पळय, तें खावन त्योय सांगो ताका मेळनातल्या दाळा. थंयसर एक उतर सांगलां, धवळ ताका बूद आयली. धवळ तो चिंतूंक पडलो, म्हज्या बापाच्या घरा. ते दोळ म्हणसर ताका कळीतच नातलें ताच्या बापायच्या घरा कितें बरें आसा म्हणून. आतां थंयसर ताका बूद आयली. कितें बापाय कडेन वांटो विचारन आसलें पुरावा विभांड वेता आसतना ताच्या मतीन नातलें गी नातलें. आतां ते परिस्थितीन ताका बूद आयली आनी तो म्हणटा, म्हज्या बापायच्या घरा कामाचे सयत कितलें खावन जेवण दोशी आसा आनी हांव हांगा बुकेन मरता. हांव आतांच म्हज्या बापाय सरशीन येतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें तुजेर आनी देवाचेर सूक आदारली. हांव तुजो पूत म्हणून सयत हांव योग्य न्हय. ताणें ताची योग्यताय होगडावन घेतली. बापायन म्हणूं ना तूं म्हजो पूत न्हय म्हणून. ताकाच बघता हांवें ती योग्यताय होगडावन घेतली. त्या पुताचीं उतरां, बाबा तुवें म्हजो पूत म्हूण आपोवंक योग्य न्हय. पूण बापूय कितें म्हणटा, कांय म्हणना. तुजी तपासणी करची तुवेंच, बदलावर येवची तुजेच न्हय. तो तुका ती वेंग मात्र दिता. तो तुका पटलोवन धरता, तुजे बदलावान एक तो राखून रावता आनी ती मोगाची वेंग तो दिता. ताणें आपल्या पुताक कितेंच म्हळें ना, पयलें वस घंटाय ना. ताणें म्हळें ना. ताणें म्हळें ताका दोगलो नेसाया. हांवें ह्या विशयान शर्मो सांगतना सांगचें आसा, थक्कडी भोवशा हाच्या नाकाक बोट डान्स करताले. आमी फेस्त करया म्हणलो बापूय. बाप साहेब एक पटी याजकांक रेतीर दिता आसतना ही गजाल म्हणालो. ताणें वेचीक पुताची ओपार विंचली आनी म्हाका ती बरी विशेश दिसली. हो कितें, याजकांक रेतीर दिता आसतना जुबलेवाच्या वर्सा याजकांक रेतीर दिता आसतना हो कितें, ही गजाल विंचली आबाने. आनी तोळ म्हाका कळ्ळें, आमी सक्कड मेळकुटे पूण फेस्तांत रिगलेले. कितल्या परबायचे आमी सक्कड मेळकुटे पूण फेस्तांत रिगलेले. वेचीक पुताची ओपार जेन्ना आमचे थंय ही एक कुर्पा आसा आमची जिनी व्हरून पळोवची. हांव वाट सुकलांगी पळय. कीर्तन 139. हांव वांकडे वाटेन चलतांगी म्हण पळय आनी ससनाचे जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. सुम्या हांवें वाट चुकोवंक साद आसा. म्हाका सारके वाटेन व्हर. आनी वांकडी वाट ती कोणेय आनी एकल्यान सांगून जावची येवची गजाल न्हय. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आमी ती सोदून काडची. हांवें हेची वाट सासनीक जिविताच्या वाटेन आसा गी वा वांकडी आसा. सोम्या वांकडे वाटेन येता जाल्यार म्हाका सारके वाटेन भारीस कलतेपण हांगासर आसा. वांकडी वाट सांडून सारक्या वाटेन हेच्याक बारीस कलतेपण गरज आसा. चूक वळखोवची बारीस कलतेपणाची गजाल हांकाऱ्याक बिलकुल साथ ना. हांकाऱ्याक देवाचो हात जिणयेन पळोवंक सादच जायना.
हांकारी मनशां थंय जिनयेची बदलावन साद जायना. खंयचीय वाट वयती जावंक बरो, हांकारी मनीस बदलूंक शकना. केवल खालतो मनीस मात्र देवाक ताच्या जिनयेंत अवकाश दिता. खालतो मनीस मात्र देवाचो हात ताचे थंय आसूंक आशेता. खालत्या मनशाक मात्र सोम्या म्हजो हात धर म्हणूंक साद जाता. खालतो मनीस मात्र सोम्याक ताचो हात दिवंक शकता आनी सोमी ताका चलोवन व्हरूंक ताचे थंय आशा उपजता. भाव भयणीनो, आनी एक वचन आमी घेवया. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. आमची आशा सोम्याचो मोग करची. ताचे शिवाय आमकां कांय करूंक जायना म्हूण समजोवची. नीट बसया. आर हादिमोर तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तें भजन आमी गावया. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू 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 हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेणा. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. दुखाच्या कोंडात संवसार बुडून गेला. 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 सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला. सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजे बीन कितेंच हांव करूंक शकना. तुजे बीन कितें करूंक शकना. तुजे बीन कितेंच हांव करूंक शकना. तुजे बीन हांव करूंक शकना. तुजे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना. तुजे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो
तुजो मोग करून सोम्याची हांव आशेता दर्शन दी सोम्या वोडका कुळतीन तुझ्या दर्शन दी सोम्या ओळखा कुळतीन तुझ्या दर्शन दी सोम्या वोडका कुळतीन तुझ्या दर्शन दी सोम्या ओळखा कुळतीन तुझ्या शांती लाभय दयेन म्याक मोजा शांती लाभ दयेन मोजा तुझो मोग करून सोम्याची हांव आशेता तुजो मोग करून सोम्याची हांव आशेता तुझो मोग करून सोम्याची हांव आशेता तुझो मोग करून सोम्याची हांव आशेता हांव आशेता ते घडीभर हिंच उतरां आमच्या मोतीन गळोवन दीत आमचे अस्कत काय चकड सोमी जेजू पुसून काडून दी आमचें म्हणलें कितेंच ना खालत्या मनोभावान आमकां भरून दी आमकां समर्पूंक आनी ताचे कृपेन आमकां बरोवंक तो आमकां साध्य करून दी एका प्रभुयेचो आध्यात्मीक अनुभव आयच्या दिसा तो आमकां दिवं दी आमची तपासणी करूंक ताचो हात आमचे जिणयेन पळोवंक तो आमकां आदार दिवं दी ताचे कृपेक ताचे काकुळतीक आमकां समर्पूंक तो आमकां फावो करून दी मौनपणी निट्ट बसया मौनपणी एक घडीभर येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागया विशेष करून कृपा आमी कोण म्हणून समजूंक कृपा देवाचो हात आमचे जिणयेन सोदून काडूंक कृपा ताचो सांगात आशेवंक कृपा खालती जावं जिणी बदलपाच्या स्पिरितान बरोवंक भावां भयणीनो मौनपणी मागणें करूंक बारीच कश्ट पूण मौनाचें मागणें बारीच उंचलें मागणें उतराणांतलें मागणें उंचलें मागणें तुमी युकरिस्ताचे भेटे घेत आसतना इगर्जेक भेट करूंक येता आसतना हें मागणें चड आनी चड वापरा हांवें ह्या आराधनाचे सुरवेर सांगलें आमकां मागोवंक कळीत ना आमचे थंय आसचो पवित्रत्मो देवाक आमचे खातीर विनंती करता आनी उलो मारता देखून मौनपणी आमी ताचे हाजरेंत वेळ करसूंचो आनी हें मागणें बारीस आपुरबायेचें जाता तुमच्या मागण्यांत चड आनी चड देवाचें उतर वापरा किर्तनां वापरा तुमकां खंयचें उतर नाटवता त्या उतराचेर रावा आनी तुमचीं काळजां मनां देवाक मागण्यान उबारा परतून एक 2 मिनटां भर मौनपणी येवकरिस्तांतले जेजूक आराधन करया ताका पळयव्या कांय म्हणचें नाका तो आमकां पळोवन दी आमी ताका पळोवया ताचो हात आमचेर आसा म्हणले परी बघया
भाव भयणीनो उबी रावया देवाचें उतर आयकूंक आयती जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करचे इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुजे सक्तेन आनी सगळें तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवच्या खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, एक मनीस जेरुजालेमांतावन येरिको देंवन वेताना चोरांच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारन गाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो, ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरेच बगलेन चलतस रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरेच बगलेन चल्लो. शेकिंदे वाटेन वेतालो एक सामारियागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो चुरचुरलो. लागीं सर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चडीत तूं करशिताय तें फाटीं येताना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर चोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो वळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू आनी ताचे शिस्त पयन करून वेताना एक हडले घेवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तेका मरी नांवाची एक बहीण आसली आनी ही सुमयाच्या पांयांत सरशीन बसून ताची शिकवण आयकताली. पण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली, सुमया, म्हज्या बहिणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां, हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू, तिका चिक्के म्हजे कुमके घेवंक सांग. पूण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सबार संगते विशयान कंदुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र. मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागचो तो काडून व्हरचें ना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. हांवें जाय जाय म्हणूनच एक लंब वांजेल वाचचो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. सारकी तुजी जाप म्हणलो जेजू, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. थंयसर वांजेल आखेर करन आमकां बशी येता हाडलें. पूण जेजूक सवाल केल्ल्या त्या शास्त्रीन राय वयनासतना तो मुखार गेलो. पूण तो आपलें सवाल सोमा म्हण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं विचारता, म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? म्हाका बऱ्या समार्यागराची ओपार जाल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें, वच तुंय तशेंच कर. थंय वांजेल रावयता आलो. पुस्तकांक बसया थंयसर म्हूण जालें आसतलें. जालो वांजेल, जालो आतां रावयता बसया म्हूण. थंय रावना, मुखार गेलो. मार्ता आनी मरियेकर जेजून भेट केल्लो तो वांजेली वाचलो आनी तो अध्याय 10वो अध्याय थंयसर आखेर जालो. लुकाची सुवार्ता आज आमी आयकले ह्या लांब वांजेलाचेर एक आपुरबायेची शिकवण दिता. थोडींच मिनटां ह्या विशयांत एक मोठो नियाळ दिवंक हांव कशी व्हरतां. सुवार्ता बरयत आसतना सुवार्थेकारान मस्त
टेक्निक वापरल्यात. तुम्ही चिंती नाकात. एक सुवार्ता बरं येत असताना रेडो मतून गेले बरी म्हणतात पळ्या, तशें तो बरें ते गेलो काणी बरोवन गेलो. ना ना ना, पुरातन बरें येणार, सुवार्थेकारात असले बरें येणार, एक निर्दिष्ट ध्येय दवरन, निर्दिष्ट लोकांक मतीन दवरन, तांचो तांचो समुदाय मतीन दवरन तांची सुवार्ता ते बरयतात. आनी बारीस जोगासनेन विस्नार उतरां गुंतून ती ते बरयतात. आनी एक टेक्निक तांणी वापरचें रेटोरीक. इल्ले म्हणी रेटोरीक तवळच्या काळाच्या बरयणारांक कळीत आसलें. आनी त्या रेटोरिका प्रमाणे पयले एक विशय सांगचो आनी ताच्या उपरांत तो विशय विवरूंचो, तें टेक्नीक. आतां 2 विशय आसात जाल्यार पयलो विशय सांगचो, हेडिंग सांगूंक वेसो, हांव आतां कितें उलोवंक वेता, ओके, तो विशय सांगचो. आतां 2 विशय आसात जाल्यार पयलो विशय सांगचो, दुसरो विशय सांगचो आनी विवरण दिवचें. दुसऱ्या विशया विशयान पयलें विवरण दिवचें, पयल्या विशया विशयान मागीर विवरण दिवचें. हें कितें सांगता म्हळ्यार आयचो वांजेल ते नदरेन आमी समजूंक प्रयत्न करया. 2 विशय आसात बरयणाराक सांगूंक. पयलो विशय खंयचो, दुसरो विशय खंयचो ताणें सांगलो, दुसरो विशय पयलो विवरिलो, पयलो विशय मागीर विवरिलो. ही रेटोरिकाची एक शैली. आयच्या वांजेला घेवया. शास्त्री जेजू लागीं विचारता, मेस्त्री सासणीक जिवीक जोडूंक हांवें कितें करीचें? जेजू ताका म्हणटा, नियमशास्त्रांत कितें म्हणा? नियमशास्त्रांत म्हणा, पयलें सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान, सर्वेच परा तुज्या देवाचो मोग कर. फर्स्ट विशय. आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. दुसरो विशय. 2 विशय जाले. पयलो विशय देवाचो मोग, दुसरो विशय तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग. जायता बा, 2 विशय जाले. आतां रेटोरिका प्रमाणे पयलें खंयचो विशय विवर दिजे? सेकंड विशय. खंयचो विशय? देवाच्या मोगा विशयान गे पेल्याच्या मोगा विशयान? पेल्याच्या मोगा विशयान पयलें सांगचें. आनी जोगतेपणी थंयसर शास्त्री जेजूक सवाल करता, म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? आनी जेजू ताका बऱ्या सामारिया घराची वपार सांगता. बरें इंट्रस्टींग आहा हे वपार. पळया, एकल्याक मारन गेला चोरांनी आनी ते वाटेन येता कोण? एकलो याजक. याजक. याजक कोण? कोणाचो मनीस? करेक्ट. याजक देवाचो मनीस. ताणें त्या मनशाक डोंट केअर केलें, तो गेलो. आनी एक तेणे आयलो कोण? लेवीत. तोय कोणाचो मनीस? कोणाचो मनीस? देवाचो मनीस. लेवीत. तोय ताका गण्य करनासतना गेलो. आनी तिसऱ्यान आयलो एकलो सामारियागार. सामारियागार म्हळ्यार एकलो भायलो मनीस. येजू देव ते कशे बायले तेय देवाक आराधन करताले, पूण ते कालें जाल्यार एक बायले मनीस म्हणलें तांच्या मतींत आसलें. ते आउटकास्ट ते, तांचेर राग आसलो. त्या विशयान कित्या खातीर राग म्हण आतां सांगूंक टायम ना. पूण सामारियागार म्हण सांगल्यार ते कशे जाती बायले म्हणले परी. आनी तसलो एक मनीस आयलो आनी ताची एक लदिनंत ह्या सुवार्थेंत आसा. थंय पावलो, चुरचुरलो. फिलिंग्स बारीक चुरचुरलो. ताच्या पांयांक तेल वतलें, वायन वतलो. आई बांदले. पळय कितलें पुराय ह्या मनशान केलें. रावलो, ताच्या गाडवार तावन देवलो, जनवरां तावन फाप म्हणालो. थंय वचून लागीं वचून तेल वतून, वायन वतून,
बांदून उपरांत ताका उखलून जानवराचेर घालून छत्राक व्हरून थंय ताचे हरशीं सगळी रात रावून ताची जतनखाण घेवन ताची शुश्रूषा करून पाटी येत आसतना फॉलोअप आसा फॉलोअप त्या दीस मात्र न्ही हांव पाटी येता आसतना तुका कितें बाकी आसा जाल्यार तें हांव फारीक करता म्हणालो. आनी जेजू विचारता त्या चोरांच्या हातान सोपडल्या मनशाक कोण पेलो जालो? ताची दया केली तो कोण? समारियाकार. वच तुवें तशेंच कर. पेल्याचो मोग म्हळ्यार कितें म्हणून बारीस क्लियर तरान बऱ्या समारियाकाराचे ओपारींत स्पश्ट जालें. बऱ्या समारियाकाराचे ओपार मनशाकी कोण पेलो म्हूण शिकयलेली ओपार, पेल्याचो मोग कितें म्हूण शिकयल्ली ओपारी अशें आमी म्हणयत. ते ओपारीन जालें कितें? देवाच्या मनशाक सकयल गेलो. देवाच्या मनशाक सकयल गेलो. सेवेच्या मनशाक आल्तारीक सडयलो. देवाच्या मनशाक सकयल गेलो. सेवेच्या मनशाक आल्तारीर सडयलो. अखेर जालें गे एक पार्ट मात्र जालो. आतां रेटोरिका प्रमाणे देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. सेकंड पॉइंट पयलें विवरण देखून ओके. देवा पेल्याचो मोग विवरण जालो. पूण हांगासर शास्त्री विचारना म्हजो देव म्हळ्यार कोण? देवाक सो मोग कसो करचो? पूण लूकसुवार्तेकार मात्र शास्त्रीन विचारूना म्हूण वगो रावना. ताचो मुखलो वांजेल पळया. मार्ताकर जेजून जेवणाक आपयलो. ओके. आनी तिका एकली भयण आशिल्ली मोरी. मार्ता जायती सरबराय करूंक लागली आनी मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून ताची शिकवण आयकताली. जायत्यो गजाली केल्यो. बऱ्या समारियाकारान जायत्यो गजाली केल्यो. तेल वतलें, वायन वतलो, जानवराचेर घालो, सुरसुरलो, जानवराचेर घालून थंय गेले, पयशे दिले, वेळ दिलो, शुश्रूषा केली. पाट्यान मारताय तशीच सेवेची मनीस जायती सरबाराय करूंक लागली. अशें दुकरा मास, कुंगडा मास, बकऱ्या जेजू येता म्हण सांगून लिस्ट लांब आसली आसतली सेवेची मनीस. आनी येवन म्हणटा सबार संगते विशान कंदुस्को करना साय. कंदुस्को आसा तिका. थंयसर तो बरो समारियाकार सुरलो. हांगा ही कंदुस्को करता. जेजू अप्रूप आयला. कंदुस्को पाप कित जीव लागी नांगी चलोन आयला. बारीक कंदुस्को तिका. सबार संगते विशान जेजू करेक्ट ऑब्जर्व करना आसा. कंडा बट्टे टेन्शन तिका आसा. आतां जेवण बरें जाता की नांगी. आनी ती जेजू लागीं सांगता सोमिया म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. अरे एकलींत काम करता आसा हांव. तूंय कांय खबरेर नाय मू. जेजू म्हणटा सेवे विशयांत इतलें उलयल्लो जेजू. बऱ्या समारियाकाराची इतली लांब लिस्ट दिल्लो जेजू. काय जालें मारता तूं बेश्टें. सबार संगते विशयान कंदुस्को करना जाय. गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला. ती म्हज्या पांयां तळा बसल्या, म्हजी शिकोवण आयकता आनी तिच्या लागसो तो काण वरीचे नांत. हांगासर सेवेच्या मनशाक सकयल गेलो. मागण्याच्या मनशाक, देवाच्या मनशाक आल्तारीर सडयलो. हे दोन वपारी, दोन गजाली भारीच सापरबायचे. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. पेल्याच्या मोगाच्या विशान सांगलेल्या गजालीन सेवेच्या मनशाक वयर दवरलें, देवाच्या मनशाक सकयल गेलो. आनी दुसऱ्यान देवाच्या मनशाक वयर गेलो, सेवेच्या मनशाक सकयल गेलो. हांगासर विचार कितें? विचार इतलोच ही सुवार्ता एक अपुरबायेचें बॅलन्स आमचे जिणयेन हाडूंक उलो दिता.
देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हळ्यार दोन पाकाटे सर्गाक उबोवंक. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग दोन पाकाटे सर्गाक उबोवंक. जेजू एकडे सेवेक वयर दवरता आनी एकडे मागण्याक वयर दवरता म्हणटाना हे दोन्ही बॅलन्स जायचे म्हूण जेजूचो उद्देश. हांवें सांगलें दोन पाकटे. एक पाकट्याचें सुकणें कोणी पळयलां? एका पाकट्याचें सुकणें कशें उबता म्हूण पळयलां? आमगेर कोंबी हाडलें, पाकटो गेलो, एक पाकटो गेलो, एक पाकटो गेल्ली कोंबी कितें कशी उबतली जाणात न्ही तुमी? खंय उबाना, ती कितें करता? थंयत गुंवता. केवल मागण्याचो मनीस तो थंयत गुंवता आनी केवल सेवेचो मनीस तो थंयत गुंवता. सेवेचो मनीस ताच्याच वर्तुळांत गुंवता, केवल मागण्याचो मनीस थंयत गुंवता. एका पाकट्याच्या सुकण्या बरी. सेवा नातल्लें मागणें आनी मागणें नातली सेवा दोनी ह्या एका पाकट्याच्या सुकण्या बरी. सुवार्ते नाच दिवचो संदेश इतलोच. सामारियाकाराची वपार सांगून थंयत राव येतें आसलें. मरी आनी मार्ताची गजाल सांगून थंयत राव येत आसलें. ह्यो दोनी गजाली एका पाटापाट एक सांगच्या मुखांतर पयलें पेल्याचो मोग आनी उपरांत देवाचो मोग तांतूं त्यो गजाली सांगचे मुखांतर सुवार्ता एक बारीच बॅलन्सिंग ऍक्ट करता, बॅलन्स करता दोनी गजाली. आनी हें बॅलन्स आमचे जिणयेंत आमी हाडूंक उलो दिता. ताच्यागे पयलें जेजून शिसांक आपोवचें आनी तांकां मिसावांत धाडची गजाल आसा. सासनीक जिविताची वाट. सासनीक जिविताक वचूंक हांवें कितें करीचें? मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें म्हूण विचारल्या सवालाक जाप कितें? तुवें दोन पाकट्यांनी उबो जे. तुवें देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हळ्यार दोनी पाकट्यांनी उबो जे. एका पाकट्यान उबल्यार थोडी सांगचें आसात, हांव सेवा करता पुरो, सेवात म्हजी मागणें. आनी थोडे म्हणटात नो मागणें मागणें तर सेवा. आमचे जिणयेंत ते दोनी बॅलन्स हाडूंक आमी वावुरया. कोणाच्या जिणयेंत काम 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 म्हूण जालां आनी ह्या मागण्याक अवकाशच ना जाला. काम कशें म्हणी करना आमी एडजस्ट करता न्ही गे. कालच एकलो याजक म्हणालो म्हाका, काम कशें म्हणी करना आमी एडजस्ट करता, मागणें एडजस्ट करना. कशें म्हणी करनिल्लें मागणें एडजस्ट करता म्हण आसा. आनी थोडी आसात मागणें कशें म्हणी करना एडजस्ट करतात. काम हांव जोक सांगना. एक स्त्री आसली, एक स्त्री सकाळी उठून ती मागण्या घेताली एकडे रेतीर मंदिरात. विगार रागार जालो, त्या रेतीरेच्या पाद्र्याबाचेर रागार जालो. कित्याक म्हणून हांव थंय आसलो ताचे सांगात. विचारतना विशय इतलो, हो सकाळी ही सकाळी उठली मागण्याक गेली, तो न्हवरो घरा कश्टता, मांद्रेर आसा, पिडेंत आसा. थंय मागण्याच्या की चड हांगासर सेवेची गरज आसा. मागणें मागणें म्हूण सांगून आमची जबाबदारी विचारची न्हय आनी आमचें काम काम म्हूण सांगून देवागी विचारचें न्हय. हें म्हज्या बोल्सांतलें न्हय. ही सुवार्ता, सुवार्तेन हाडचें तें बॅलन्स आमी स्विकार करया. सुवार्तेन हाडचें बॅलन्स आमकां एक चॅलेंज, सुवार्तेचें चॅलेंज स्विकार करया. एकच सवाल आमी आमकां विचारूंक जाय आसलें. हांव एकच पाकट्यान उपतांगी हांव थंयच गुंवतलो, म्हाका वयर उबोंक जावचें ना.
जेन्ना सुवार्थेच्या बॅलन्सांत हांव उपता दोनी पाकट्यांनी तवळ हांव सासनीक जिविताक उबोवंक शकता. कोणीय चिंतचे नाका, एकाच पाकट्यान हांव वयर उबोवंक शकतलो. मोठवाशी आसात, मोठवाशी बेनेडिक्टीन चे भितरल्यो माधुरी वा मोठवाशी भितर जी येतले संसार सोडून भितर जी येतले तांकां सयत रूल दिल्लो बेनेडिक्ट. ताची रूल कितें करतात कळीत आसा की तुमकां? ओरा एत लाबोरा, मागणे आनी वावर. एका व्हडल्या कोवेंतांत सयत मोठवाशी जी येता थंयसरी तांकां वेळार उठोंक आसा, वेळार काम आसा. केवल तुमी भितर आसात मागणें करूंक गुत्त. म्हजो एकलो सांगाती पाद्र्या बसलो आनी चिंतलें सेमिनारीक गेल्यार हें सगळो दीस तेर्स करूंक गुत्त म्हणून. ते सेमिनारीक गेल्या उपरांत कळ्ळें नाका येत देवा म्हज्या. हांवें चिंतलें हांगा सगळो दीस तेर्स म्हणून हें पळयल्यार हें कोणा जायत शिकोवंक. हें शिकना जाल्यार हें सोडूंक तूं सोडनात. हांची परिक्षा बिरांक कळ. उरले कडेन बरी 40 मार्क्स काडल्यार पास जाता, हांगा 60 काडीचे पास जायचे जाल्यार. हें कश्ट आसा. बाबा भयणीनो, म्हाका सांगूंक जाय इतलेंच, सुवार्थेचें बॅलन्स आमचे जिणेक हाडया. आमी सेवेची मनशां जावया, आमी मागण्याची मनशां जावया आनी ह्या मुखांतर सोम्या सरशीन आमी उबया. एक वाक्य मात्र म्हाका सांगूंक आसलें, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. पेल्याचो मोग करच्यान पुरा हुशार. आमी एक बारीकसाणेचो पॉयंट मात्र हांगा सांगूंक आशिल्लो. पेल्याचो मोग करच्यान बारीच हुशार. पूण ही गजाल आमी सोड, तूं जो करताय तसो. आपणाचो मोग करच्यांत मस्त मनशां पाटी. तुजो मोग करताय तसो, तुजो मोग करताय तसो म्हळ्यार तूं तुजो कितलो मोग करताय. तुजो तुवें मोग केल्यार न्ही तुवें उरल्यांचो मोग करचो. तूं तुजो कितलो मोग करताय, तुजे विशयान तुका कितलें पडून गेलां. मस्तपट ही एक गजाल आमी सोडून सोडता. भावा भयणीनो, आमचे विशयान आमकां पडूनच वचोवना. आमच्या भलायके विशयान आमकां पडून वचोवना. कोणेय सांगाचे हाका गुळे घाणो की आनी सांगाचे. आमची जबाबदारी आनी एकल्याचेर घालची नाका. म्हजो मोग करूंक हांवें म्हजो मोग केल्यार न्ही आतां कुटुंबांतच आनी गुळे घाण्यांतल्या समस्या कोणाक? कुटुंबांतल्या हेर सांद्यांक. ओ तरणाटो बायक घाणून वता तासो तूं मोग करना. एक हेल्मेट घालूंक थोडी बटी येताना बेन दिसता वाटेर. तितके शापटले जाल्यार अशें रिगले तशें रिगले गेले बेन दिसता. तरणाटे पुरके हेल्मेट ना. म्हळ्यार हे मोग हांव म्हाकाच मोग करता म्हळ्यार कशें? म्हज्या जिवाची म्हाका आशा आसा. म्हज्या जिवाची आशा मासल्यार म्हाका आनी एकल्याच्या जिवाची आशा आशी. म्हळ्यार तूं जो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर. तुजी भलायकी सांबाळ. त्या दळामात तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांची हेरांची भलायकी तूं सांबाळताय. तुजे वरवीं जावं बरो आमाल पिवणें, जावं बरो बिडी सिगरेट, जावं बरो कसली वायट संवय, तूं जो जर मोग करताय जाल्यार म्हज्या उतरांनी तूं जो करताय तसो तूं पेल्याचो मोग कर. जर तुजे जिणेंत तुजो मोग करण वायट संवयांक बली जायनासतना तूं जियेताय जाल्यार तूं पेल्याचोय मोग करताय. म्हाका म्हज्या जिणेचो हुस्को आसा आनी तो वळ हेरांतय तो हुस्को दाखोवंक म्हाका साथ जाता. थोडी तांकां एप्रिशिएटच करना. तांकां हेरांनी एप्रिशिएट केल्यार हो भारी बरें जालें काय बेश्टे, अरे ताका थँक्यू म्हण न्ही, हा भारी बरें जालें का हांव बरें जालें गे, हांव देव बरें करूं म्हणची संवय ना थोड्या. आमचे विशयांत इल्लें बरें उलोवंक शिकया. आमच्या विशयान बरें उलयल्यार न्ही आनी एकल्या विशयान बरें उलोवचें. आमचेच विशयांत बरो अभिप्राय कोण रुता करता तो आनी एकल्या विशयान बरो अभिप्राय रुता करूंक शकता.
हे थोड्यांक विशेष दिसोंक बरो जायती मनशां तांचेच विशयान बरो अभिप्राय उलयनात तांचे ते असले उणेपण मात्र सांगतात तांचे समस्या मात्र सांगतात तांचे दुःख तांचे समर्प तांची पिडा तांचे आनी हासचें केदळा आनी हांचे विशयान बरें उलोवचें केदळा हांचे ते अशें बरेंपण सांगचें केदळा आमचें तें नासलें बरेंपण सांगता आसतना हेरान थंय बरेंपण सोदूंक मेळटा कितलें बरें निंगी निंगी तें आसा हें आसा बरें आहा निंगी आनी एकल्याचे जिणयेंत 10 वायट दिसल्यार एक बरें दिसल्यार तें एक बरेंपण उखलून सांगूंक प्रयत्न करया म्हज्या जिणयेंत जायतें उणेपण आसा पूण त्या उणेपणान ती बरेंपण सोदूंक प्रयत्न करया ताका म्हणचें तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर एक विंगड रितीन आमी पळोवची जेजूचें उतर विविध मनशांक विविध रितीन नाटवता तुजो मोग कर म्हळ्यार तुजें थंय देवान केल्लें बरेंपण पळय ते दळा तुका देवान पेल्या थंय केल्लें बरेंपण दिसतलें नातल्यार तुजें थंय तूं नेगेटिव्हच पळयशी जाल्यार हेरान थंय तुका केदळा बरेंपण दिसतलें नेगेटिव्हच दिसतलें एक उतर नेगेटिव्ह सांगतना एक बरयणार म्हणटा हांवें सांगलें जाल्यार मो परतून तेचे हांवें सांगलें न्ही म्हणून परतून नेगेटिव्ह डबल एनर्जी नेगेटिव्ह जाली एक बरेंपण सांगता आसतना म्हाकाय बरें बगता ताकाय बरें बगता बरेंपण डबल जाली राती न्हिदोंक येता आसतना पॉझिटिव्ह एनर्जी चड जाली कोण दुरसोण्यातच दीस सारता आपणातय बरेंपण पळयना पेऱ्यातय बरेंपण पळयना त्या मनशातय नेगेटिव्ह जावन त्या मनशाक दुसरी पिडा शिडा गरजी ना शांती खंडीत आसूंक साध्य ना आपलो मोग करचो मनीस हेरांचोय मोग करता आपणातय देवाचो हात हांव त्याच विशयान आज उलयल्लो आपणातय देवाचो हात पळयल्लो व्यक्ती दुसऱ्याचे जिणयेंत देवाचो हात पळयता आनी थंयसर उदेता बदलावन म्हज्या जिणयेंत देवाचो हात आयला त्या मनशाच्या जिणयेंत देवाचो हात येशें पळोवंक हांव प्रयत्न करतां हें आराधन आमी सोंपोवया आज आराधनाचो संदेश होच आसलो सर्व संगती आमच्या बऱ्याक देव पडशें करता आज विविध परतून सुरवेर सांगली गजाल सांगुणाकेर करता विविध उद्देश घेवन विविध तेसावां घेवन ह्या पुणशेताक आमी आयिल्ल्या सांत लोरेसाचे मजतीन देवाक अर्गां दिवंक ताचे लागीं मागोवंक आमी आयिल्ल्या आमची परिस्थिती कितेंय जावं दी ती परिस्थिती सोम्याक आमी समर्पया आनी एक गजाल भावार्थान विश्वासान आनी बरवशान आज आमी सतमानया सर्व आमच्या बऱ्याक पडचे परी देव करता आमचो देव कोण आमचो देव एक फिलिंग्स नातल्लो देव न्हय केप्पो न्हय कुरडो न्हय आमी त्या किर्तनान सारकें नियाळ्ळां देव सर्व जाणा देखून आमची परिस्थिती कितली कश्टांची जावं दी आमच्या समस्या कितलेय कश्टांचे जावं दीत क्लिश्ट वा कठीण ते जावं दीत आमी आज ह्या पुणशेतांत हांव येवकरिस्तांतल्या जेजूक भेटून वेता आसतना आनी फुडें येवच्या त्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत ताका घेवन ताचें उतर आयकून फुडें वेता आसतना सर्व आमची जिणी तो जाणा तो आमची तपासणी करता आमकां वांकडे वाटेतावन सारकी वाट तो दाखयता आनी आमचे जिणयेंतली सर घडितां ताका आमी स्पंदन जाता आसतना ताचेर विश्वास दवरल्यांक तो निराशी करिना बगार सर्व संगती बऱ्याक पडशें तो करता रोमागारांक बरयल्लें पत्र तुमकां उडास दवरूंक रोमागारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 रोमागारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8
वाक्य 20:8 अध्याय 8 वाक्य 20:8 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र. आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. भाव भयणीनो, येवकरिस्तांतल्या जेजूचें आशिर्वाद घेवच्याक आमकां तयाराय करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावंक वयतल्या. आमच्या मतीक आमच्यो सर्व गरजो आमी आतां हाडया. आमी त्यो व्हडल्यान उचारच्यो गरज ना. आमकां कितें गरज आसा तें तो पयलेंच जाणा म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जेजूस आमकां सांगता मागण्या विशयान शिकोवन दितना आमकां कितें गरज आसा तें पयलेंच तो जाणा. आमकां कितें गरज आसा लज नासतना दाक्षिण नासतना ताच्या मुखार मौनपणी आमी उच्चारया. आमच्यो जोर गरजो, आमची मागणी, आमी आशेवची ती भलायकी, आमी आशेवचें तें बरेंपण, आमी आशेवचें तें अचर्यें, आमी आशेवची ती कृपा, आमी आशेवचो आशिर्वाद, मजत, देणें, बरेंपण घडीत तो आमकां फावो करून दी. कितें जावं ताचो हात आमचे थंय आसूं दी आनी ताची हाजरी जी येवकरिस्तांत हांगा रूप आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या ती आमचे जिणयेचे हर एके घडये आसूं दी म्हणून आमी मागया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आम्ही संगल्या एकाच ताळ्यात तुका गिता करता. एकाच कळसात तुजो मोग करता. एकवटाची एकत्रिता
सुगीतून आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन सरल्या क्रिस्ताची कृपे सस्ती जिवीत आमकां सोडून दिला एक कुटुंबा बापा आमी सगळ्या एकच ताळ्या तुका कितां गाता एकाच काळजांत तुजो भोग करता एकवटांची एकत्रिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो वर्त्या मोगान वत्र्या अर्थरेगान आनी वर्ते आशेन आमची तेसावां मागणी आनी बरेपण जोडूंक आसची आशा घेवन लोरेसाच्या मार्तिराच्या ह्या पुणशेताक आमी आयल्या सर्वेस्पोर देव आमची सर मागणी आयको आमी आशिल्लें सर्व तो फावो करूं विशेष करून ताच्या सेवका प्रधान सेवका मार्तीर लोरेसा बरी आमकांय आमचे जिणयेंत कश्टामध्येय अनवरामध्येय ताणल्यामध्येय समस्यामध्येय कश्टांचे परिस्थितीमध्येय जेजूक साक्ष दिवंक बोळ मेळो आनी ताच्याच भावार्थांत आमी वाडोवंक आमकां कृपा मेळो म्हणून मागया आमी पातकी आमचें थंय उणेपण आसा तें सर्व वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सरण सांगता मनाचें तोंडान सर वायट आनी बरें सर हांवें सैतीन पदकां केल्यान हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो गूढ अपराध ह्या पसत पिद्यांक सांगवान वय सगळ्या देव आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेयस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो देवाची शेळी
बापाच्या उजव्या बसा, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्या सांगावी देवा बापाचे महिमे, येशू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्ष्यांचे कष्ट मरण सोसून मैमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. उक्तापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सर्गींत हांव देंवोन येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो. ताचो अधिकार इतलो व्हरतो की भुमी सगळी ताच्या परजळान प्रकाशीत जाल्ली. तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, पडलें पडलें तें महाबॅबिलोन, तें देंवसाराचें साण आनी अशुद्ध आत्म्याचें ठाणें जावंक पावलें. वय ठाणें तें अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्यांचें. तेद्वां एक बळवंत देवदूतान व्हडयेक दांत्या पेडा सारको फातर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हळें, हे परी बॅबिलोनाक, त्या महाशहराक वयर तावन काड, जोरान सकला आपटितले. तें परत्यान बिलकूल दोळ्यांचे दिश्टी पडचें ना. किंदरीर कळतेल्यांचो, गितां गावप्यांचो, पिरलू फुंकतेल्यांचो आनी तुतुरी वजयतेल्यांचो आवाज तुजे तें आयकोंक मेळचो ना. खंयच्याच कासाब्याचे मनीसी ह्या फुडा तुजे भितर आसचे नात. दांत्यांचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकोंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशचो ना. व्हंकले न्हवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकोवचो ना. कित्याक तुजे व्यापारी पृथ्वी वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माट मंत्रांनी सर्व जनांगांक तुवें फटयल्ली. हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जोम्याची बोबशी म्हाका आयकली. ते म्हणटाले, हाल्लेलुया, तारण, महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची. कित्याक ताणें दिवची फैसलां खरी आनी निती प्रकार. आपल्या व्याभिचारान पृथ्वी भश्ट केल्ल्या त्या कालवातांचेर ताणें ख्यास्तीचें फर्माण मारलां. ताणें वरयल्ल्या आपल्या सेवकाच्या रक्ताचें ताणें फारीकपण घेतलां. परत्यान ते बोब मार म्हणा लागले, हाल्लेलुया. ती भस्म जाताना उठता तो धुवर वयर सडत आसा, वय कळनासतना सडत आसा. तेद्वां देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरय, शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती भागी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपूण
उत्सवाच्या जेवणात आपुणे मिळली भागी. संतोषान सोम्याक जय जय म्हण ये पृथ्वी ये उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर. शिर्डीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणात आपुणे मिळली भागी. सर्वेस परस देव म्हण जणा जाया तो आमचो रसनार आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. शिर्डीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणात आपुणे मिळली भागी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांत ताचे विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळता. शिर्डीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणात आपुणे मिळली भागी. शिर्डीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणात आपुणे मिळली भागी. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. दृढ रावा आणि तुमच्यो तकल्यो उबान धरा. कित्याक तुमची सडवण लागी पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुजलेमाक सैनांनी वेडो गेल्लो तुमी देखतना ताचो विभाड लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. त्या दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळून धांवूं, शहरा भितर आसात ते भायर धांवूं आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांनी आनी पानो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशांमध्ये गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर
जेरुझलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयातळा मस्तितले. सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नेकंत्रांचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उचांबळदारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळांच्यो सक्त्योच लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. देवाचे उतार हे जेजू क्रिस्ततय मोगाळ भावां भयणीनो, लुकाची सुवार्ता आमी आयकली. लूक सुवार्तेकार देवस्तुतीच्या वर्साच्या निमाण्या हफ्त्यांत अंत्यकाळा विशीं उलयता. येवंकसच्या मनशापुता विशीं उलयता. अशें उलयता उलयतना दोन गजाली सांगता उलयता. पयली गजाल जेरुझलेमाच्या शहराच्या नासाची, दुसरी गजाल मनशापुताच्या येण्याची. पूण ह्यो दोनी गजाली एकच न्हय म्हणलें तो स्पश्ट करता. जेजूच्या काळार इस्रायल रोमागारांच्या हातांत आसलें. पूण कांय थोडे तुंडुराय रोमागारांचे चेला म्हणले परी इस्रायलांत राज चलयताले. कितेंय जावं जेरुझलेमाचें तेंपलपणी एक उबें आसलें. आनी क्रिस्त शका 70व्या वर्सा AD 70 त्या वर्सा इस्रायलाचें तें जेरुझलेमाचें देवाळ तांणी नास केल्लें. पयलें देवाळ सलमावन बांदल्लें तें बाबिलोनियाकारांनी नास केलें. ताच्या उपरांत बाबिलोनांतावन बंदडे जावन फाटीं आयिल्ल्या तांणी एजरा नेहमियाच्या काळार 525 वा 515व्या वर्सा जेजू येवच्या पयलें तें देवाळ तांणी उबारलें. तें दुसरें तेंपल. आनी दुसरें तेंपल हेरोद वर्त्या रायान जेजूक पळय लगड काडूंक सोदतालो. बाळशाक बाळकांचो संहार केल्लो. त्या हेरोद वर्त्या रायान तें देवाळ बारी मजबूत करून उबारलें, नवीकरण केलें. आनी हें तेंपल पळयल्लें सक्कडी संतोश पावताले. आनी 70व्या वर्सा तेतूस चक्राधिपतीन जेरुझलेम नास केलें. जेरुझलेमाचें शहरच नास केलें. आतां सवाल हें की जेजू केदाळा बरयता, जेजू केदाळा सांगता लुकाचे सुवार्तेंत. जेजू ताचें मिसांव करतानाच क्रिस्त शका 27, 28, 30व्या वर्सा त्या दाळाच जेरुझलेमाच्या नासा विशांत सांगून दिल्लें गी. वा लोक सुवार्ते बरयल्ली हें देवाळाचें शहराचें नास जाल्या उपरांत 80व्या वर्सा लोक सुवार्तेकार जेजू ह्या गजाली विशांत पयलेंच सांगलें म्हूण सांगून दिता गी. आमकां तें मुख्य न्हय. जेजू जेरुझलेम शहरा विशांत प्रवाद करता म्हणून आमी हांगासर समजोयत. जेरुझलेमाची परिस्थिती कसली जातली, ती कश्टांची जातली. ते सगळें शहर सैन वेडो घालून नास करतली. आनी अशें त्या लोकांची जिणी कश्टांची जातली म्हूण सांगून दिता. एक उतर सुवार्तेंत आसलें, बिरमो त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची. कित्याक अशें म्हळां, कित्याक म्हळ्यार तांणी जल्म दिवंकेच्या वा तांच्या भुरग्यांची परिस्थिती कश्टांची जातली. तांकां कश्टांची जिणी राखण आसा म्हणलें प्रावादपणी हांगासर सांगून दिलां. आतां आनी एक कडच्यान जेजू ताणें
येऊंच्या विशीं, परत येऊंच्या विशीं. मनशा पोतान वर्ते पदवेन महिमेन कोपांचेर देऊंच्या विशीं सांगून दिला. आनी त्या दाळांनी विविध गजाली घडतल्यो, प्राकृतीक अथर्वणां घडतलीं, अंतराळार आनी भुमीर विविध कुणां दिश्टीक पडटलीं, ह्या विशयांत जेजू उलयता. हे सर्व सांगताना एक गजाल मात्र जेजू स्पश्ट जाणा, आपल्या पाटलाव्यांनी कांय अपसेट जावची गरज ना. ताच्या पाटलाव्यांक स्पश्ट शिकोवन जेजू दिता. लोकाची सुवार्ता बारीस आपुरबायेन पाटलाव्यां विशयांत उलोवची सुवार्ता. सादारण 9 अध्यायातावन आतां आयच्या अध्याया पर्यंत सयत जेरुजलेमाच्या वाटेर शिसांनी कशें जियेचे म्हणल्या विशयांतूच ताची शिकोवन, ताचो पाटलाव कसो करीचे म्हणल्या विशयांतूच जेजूची शिकोवन. आनी आज ती शिकोवन स्पश्ट तरान ताणें सांगल्या. जेरुजलेमाची परिस्थिती कितेंय जावं दी, मनशा पोत येता आसतना प्राकृतीक विकोप वा अथर्वणां कितेंय जावं दी, म्हज्या पाटलाव्यांनी भियोवची गरज ना. धैर्यान उबे रावा, तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हण जाणा जाया. ह्या सर्वांत पाटलाव्यांनी जाणा जायचे जाल्ली गजाल इतलीच, तांचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त. तांची सडवण लागीं जाल्या. मनशा पोत येता म्हणटा आसतना पाटलाव्याचें चिंतप इतलेंच, आमची सोडवण करूंक जेजू येता. लोकाची सुवार्ता सोडवणेच्या उतरांनी बरोवन गेल्या, बाचावेच्या उतरांनी बरोवन गेल्या. और क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसी हेंत आमी सांगलें, लोकाचो वांजेल थंयसर आसलो आनी कितें आमी आयकल्लें, आई बाचाव कर, तूं देवाचो पूत जाल्यार बाचाव कर, कुर्सावेलो सकला देव बाचाव कर. आनी त्या चोराक ताणें बाचावी बसयल्ली, वैकुंठ बसयल्लें. लोकाचे सुवार्थेंत एका सोराक पयल्यान पयलें वैकुंठ म्हणलें उतर लागू जाल्लें. आनी तीच गजाल हांगासरी जाके वाग ताणें सांगलें, आयच्या दिसा ह्या घरा बाचावी आयल्या. त्या सिम्यावन देवाळांत, जेरुजलेमाच्या देवाळांत बादशाक घेवन सांगलें, आयच्या दिसा म्हज्या दोळ्यांनी सोडवून पळयल्या. लोकाची सुवार्ता आमकां सोडवून हाडून येता. देवाचें उतर कोण आयकता ताका हे सोडवणेचो अणभोग जाता. कित्याक सोडवणेची सुवार्ता ती आमी आज हांगासर आसची सकट जेजूची पाटलाव दारां. आमचो सांत लोरेस कश्टांक भियेल्लो न्हय, अथर्वणांक भियेल्लो न्हय. सदाणा सुवार्थेन सांगलें सकट ताचे थंय जारी जालें. ताका कश्ट दिलो, दग दिलो, ताका त्या सैनिकांनी वेडो घालो, ताका भाजलो, ताका तांणी लगाड काडलो, पूण ताणें ताची तकली उबी धरली. आ सुवार्थेन सांगलें बरी, धैर्यान उबे रावा, तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा. तेंच ताणें केल्लें. आनी ताचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त म्हूण तो जाणा आसलो, देखून ताचो प्राण दिवंक तो फाटीं चोरूंक ना. जेजू म्हणटा, कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात, अज्ञाचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेया. आनी जेजूचेर व्हरतो विश्वास दवरूंक आमचो सांत आमकां आपोवणें दिता. आमच्या सोडवणदाराक वळखुया. सान लोरेसान परगट केल्लो तो सोडवणदार कश्टां, नश्टां, पिडेशिडेक, अनवारांक, दगदण्यांक तांच्या मोदें जेजूक साक्ष दिल्लो, तकली उबो दवरलो, धैर्यान उबो रावल्लो. आमकांय आमच्या सर्व समस्या मोदें, कश्टां, अनवरां मोदें, जिणेच्या, समाजाच्या आनी धर्म क्रिस्तांवपण जियेत आसतना येवच्या सर्व आडकळी विरोध आमची तकली उबी दवरून सोलोवंक आमकां आदार दिवं दी. आनी हे दिशेन हें देवाचें उतर आनी आमी समोरचो येवकरिस्त आमकां बोळ दिवं.
असो दातानी तयार जालो तुझ्या रक्तांत तो बदसो असो तुझ्या मुखासो तुझ्या महान त्यागासो करांत तुझ्या मोगासो तुझ्या महान त्यागासो आणि वायनास पेटयता स्वीकार कधी परता आकाश तुका समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत हे बलिदान आपल्या मनातील महिमेक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या गावा सर्वस्वत म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली कर्ण भाग्यवंत लोरेस जमणीन ओंपलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सभा सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वर्षांनी करो पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका धिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या महिमा. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. सर्वेस्पराचे नामे येता ताकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत
आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुठ परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतेल्या मातसो मेजता. पवित्रत्ने वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, जेराल्ड आयझक आमचो गवळी बाप आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक तो प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे मये सांगाती, तिजो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर, सा लोरेसा बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय, पवित्रज्ञाच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान शिकयल्लें मागणें धीर घेवन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिता तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करणे जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराची पाप काटेले, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काटेले,
देवाची पाप काटे रे आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी सुम्या तुझे भितर येवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका लायले म्हज्या काळजांत सुम्याक तूं ये मोगान तुका स्वागत करता दुर्बळ पिडा काळीज मोचे नंदन सावते तुझ्या येण्या उद्या रूपान तूं कांसावून मोचे अग्नी पोषण जाता सिमच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरता पुण्या रूपान तूं काणसा म्हजे अग्नी पोषण जाता सिमच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरता म्हाका जिवीत सोडून दिवच्या जेसू मोने सबून आयलो पातका उपरांत लेवय काडच्या पुरीस मोगा तुवें बेगलो पुण्या रूपार तूं काणसा मोचे अग्नी पोषण जाता सिमच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरता पुण्या रूपान तूं कांसावून मोचे अग्नी पोषण जाता सिमच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरता भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेसू पावोडटा आयलाय आतां मोचे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव नाका तूं मोचें जिवीत तूं जिवन पोर तुजे थंय सोमिया हांव सोंपो तूं मोचें जिवीत तूं जिवन पोर तुजे थंय सोमिया हांव सोंपून भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेसू वावुरता आयलाय आतां मोचे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव नाका प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवान लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालोपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर
आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पोता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या नोवेनाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बेचे आराधन सोलोन व्हरून आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानादीक बाप दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा, प्राध्यापक जेप्पू सेमिनरी आनी मंगळ ज्योती बायबल कमिशनाचो डिरेक्टर हांकां तुमच्या नांवे हांव आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. मागणें नासतना सेवा ना, सेवा नासतना मागणें ना, हे दोनीन अंतर जाल्यार एक पाकट आसल्यार सुकण्या बरें म्हणून अपुर्बेचें आराधन करून देवाच्या उतराचेर आमकां अपुर्बाय नियाळ दिला. मानादीक बाप दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा गांवांत उप्पिनंगडचे हांव पक्षिकेरेंत थंयसर विगार जावन आसतना म्हजे सांगाता 6 म्हयने दियाकोन जावन अपुर्बायेन सेवा दिल्लो अनुभव आसा. उपरांत आमच्या जेप्पू सेमिनरींत प्राध्यापक जावन वावर करून सर्तीक शिकपा खातीर रोमाक पवित्र पुस्तकाचेर सनात जोडचे खातीर डॉक्टरेट पदवी जोडचे खातीर धाडिल्लो आसता. जायतीं वर्सां रोमांत आपलें शिकाप जोडून दोतोर सनात जोडून पवित्र पुस्तकाचेर अपुर्बायेन ताणें सनात जोडल्या. आनी सदांय तुमी पळयतात दिसपडते नियाळ आमच्या वेबसायटर ह्या चॅनलाचेर तो दिवन आसा. बरी शिकोवण तो दिता आनी आज पवित्र पुस्तकच नियाळून आमकां बरो नियाळ ताणें दिला. ह्या संदर्भार ताचो उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या वर्त्या मिसावांत देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून मागता. आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या अजपाच्या सांता भाग्यवंत लोरेसाची वार्षिक बाजिलिकाची महापराब जानेवारीच्या 21 तारखेतावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत आसा. 21 तारखेर 20 आनी 1 तारखेर सोनवारा दीस दनपरां 3:30 वरांचेर पिडेस्तां खातीर मीस आनी आमच्या ह्या बाजिलिकाच्या भाव बांदवपणाचो एवकरिस्ताचो दीस पुरशांव आनी पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें. उपरांत 20 आनी 2 तारखेतावन 22 तारखेतावन सकाळीं 8 तावन सांजेर 8 वरां पर्यंत दिसाक 7 मिसां आसतलीं. आनी अशें 20 आनी 6 तारखे पर्यंत ब्रेस्तारा पर्यंत सांजेर 8 वरां पर्यंत हांगासर फेस्ताची मिसां आसतलीं. अशें 21 तारखेतावन 22 तारखे पर्यंत 20 आनी 6 तारखे पर्यंत फेस्ताची मिसां, फेस्ताची संभ्रमीक मिसां, दाबाजीक परब हांगासर चलतली. 21 तारखेर पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें आनी आयतारा दीस 22 तारखेर 2 वरांचेर भुरग्यां खातीर विशेष मीस आसतलें. सांत लोरेसाच्या मानाक तयाराय जावन 9 दिसाचें नोवेन 13 तारखेर आराम जाता. जानेवारीच्या 13 तारखेर नोवेन आराम जाता. सकाळीं 9 वरांचेर आराधन, 9:30 वरांचेर आराधन आनी 10 वरांचेर मिसाचें बलिदान आसतलें. देखून हो संभ्रमाची कळोवणी तुमच्या गमनाक दवरता. दयेकन हेरांक तिळसिया जानेवारीच्या 21 तारखेतावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत फेस्ताची दाबाजीक परब आनी जानेवारीच्या 13 तारखेतावन नोवेन आराम जातलें. परगांवांतल्या भावंडांक कळोवंक अवकाश आसा. देव बरें करूं. सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा सांत लोरेसाच्या ह्या पवित्र तळार विविध आंगवण करून त्या सामां करून वंतिके दिवन सांत लोरेसाच्या मनाक पिल्ल्या सर तांच्या त्या सावांचेर आशिर्वाद घाल. कुरपेचे बेसांव तांकां लाभोवं, कुटुंबां बरेंपण जावं दी. तांचो इरादो घेवन आत्रे घेवन आयिल्ल्या ह्या वेळार ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांत तांच्या कुटुंबांत जळो दी आनी ह्या मरिफा सर तरेची कुरपा आनी बेसांवां तांकां लाभोवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां आपयल्यां आनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो.
पिरचेंत जूडी डेनिस डिसोजा बचपे जूडी डेनिस डिसोजा बचपे मुर्दोमो रीशा जोस्ना रॉड्रिगस ताकोडे रीशा जोस्ना रॉड्रिगस ताकोडे रोनाल्ड फेर्नांडीस मोगर्नाड रोनाल्ड फेर्नांडीस मोगर्नाड ग्लेविन ग्लेनसन फेर्नांडीस मोगर्नाड ग्लेविन ग्लेनसन फेर्नांडीस मोगर्नाड सोफिया सुआरिस कटपाडी सोफिया सुआरिस कटपाडी जेवणाक वंतिके दिल्ल्याची नांवां अक्षत डिसोजा मिया पदाव अक्षत डिसोजा मिया पदाव सोफिया डिसोजा मुंबई सोफिया डिसोजा मुंबई आंजेलिन रॉड्रिगस साणूर आंजेलिन रॉड्रिगस साणूर मनादिक बाप एंटनी तमिळनाडु गांवचो पालोटायन पाद्राप प्रस्तुत बेंगलोरच्या तांच्या पालोटेन फॉर्मेशन हावजांत थंयसर तो वावर करता ताका आमी स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा उबे रावया नव्यानाचें गीत गावया सौम्याची स्तुती करया बुकान पेज नंबर 153 153 Salores tu amso, padron mogaso, Kasar baso santa japaso. Salores tu amso padran mogaso Mosu kasar baso Santa japaso. सान लोरेसाक नव्यानाचे मागणे ये जैते बंद मार्किरा सान लोरेसा तरण्या प्रायस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयकमचें घालते मागणे वर्त्या पत्तेने आमी तुजे सरसे आयल्या जिओ बाबा खातीर भरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावं निश्कळपण आमचें तें परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबड्या धाकट्यांक पिडे शिडेक आनी कस्तान वरांक आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर अनबावरतांक आनी बावरत्यांक शेडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे रास संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडयात्म्याच्या सर्गसांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात सांत लोरेसाच्या मजतीन बोरवेलांत उदक मेळिल्ल्या खातीर पोलिसाचें काम मेळिल्ल्या खातीर संतोश समाधान मेळिल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्याच तरान जाल्ल्या खातीर बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्ल्या खातीर कॅन्सर पिडेस्त जावन गूण जाल्ल्या खातीर बरें काम आनी बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर विजा लाभिल्ल्या खातीर आनी सबार तराचें बरेंपण जाल्ल्या खातीर सबार जाणां अर्गां दितात सर्वेस्परा देवाक सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया आनी गावया सोम्या दिन वाचुया कित्याक तो बरो Soumya din vasuya to boro Soumya din vasuya to boro Soumya din vasuya to boro Boga poimita sokoro सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळच्या खातीर आमाल पिवणें सोडूंक मागतात एलर्जी गूण जावच्या खातीर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोवंक बरें काम लाबोवंक दोळ्यांची दीस पाटी मेळोवंक राती बरी न्हीद पडोवंक गोमटी दूख गूण जावंक कोर्टाची केस बेगीन इत्यार्थी जावंक जाग्याक फर्जरी रितीन वाट दिचे म्हूण केल्ली त्या जाग्यान न्हीद मेळोवंक बेगीन सैरीक मेळोवंक रीण फारीक जावंक कार बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक मागतात भुरग्यांचे देणे लाभच्या खातीर ओईटी एग्जामान पास जावंक शेट गूण जावंक बरी भलायकी मेळोवंक भांगार आनी पयशे पाटी मेळोवंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक मोतेक समाधान मेळोवंक 5 वर्साच्या भुरग्यान उलोवंक बेजाराय पयस वचोवंक इमिग्रेशन प्रोसेस एप्रूव जावंक
गांठी दूख गूण जावंक नवें घर बांदूंक मागते आसात. कस्ट आनवरांतले राखून व्हरूंक गांठी दूख गूण जावंक नवें घर बांदूंक ILT एग्जामान पास जावंक शिकिल्ले मोतीं तुळोवंक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक सर्जरी बऱ्यान जावंक कान दूख गूण जावंक मोतीची पिडा गूण जावंक इंटरव्यून बऱ्या तरान जावंक परगांवांक वचोंक विजा मेळोवंक डिप्रेशनांत सुटका लाबोवंक राग उणो जावंक जागो बरो मेलाक विकून वचोंक मागतात. सांत लोरसाच्या मजतीन बेपयस जावन ब्लॅकमेलांत सुटका लाबोवन कांतीची पिडा गूण जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आमाल पिवणे गुडकांत सुटका मेळोवंक बरो जण जावन जियोवंक शिराचे समस्यो समाजावंक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक किडनींत आशिल्ले स्टोन नापयत जावंक माथ्याची पिडा पांयांची किळे बरे जावंक एका स्त्रियेन घरा पाटी येवंक बिझनेस बऱ्या तरेन जावचे खातीर केस चडचे उणें जावचे खातीर एज्युकेशन लोन पास जावचे खातीर मागतात. फ्लॅट काणगांवक फावो जावंक केसोळी गूण जावंक सामकळ गूण जावंक शुगर BP थायरॉयड समस्या गूण जावंक भुरग्यांनी परिवर्तन जावंक बावर्त घट जावंक तोंडार आसची कथा नितळ जावंक मागतात. डेंड्रफ समस्येंत सुटका मेळोवंक हट उणें जावंक सर अवघडांतले राखून व्हरूंक सोडियम लेवल नॉर्मल जावंक बोटां मुयोवची रावोंक तोंडा भितर आशिल्ले पड गूण जावंक गोवानांनी बायलेन मोगान जियोंक मागतात. पांयांची गांठी ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक ऑपरेशन जायनासतना गूण जावंक आंगार बन काळी कथां पडिल्ल्यान ती गूण जावंक बोटीर बरी मासली मेळोवंक वायट उलोवणें सांडूंक दिवंक पाटी भिवंक दिवंक आशिल्ले पडचे पाटी मेळोवंक मागतात. एका कुटुंबाक तोंदरे जावचे आवाजांत सुटका मेळोवंक फ्रांसीस म्हणल्याच्या मोतीक समाधान मेळोवंक मागतात. जिना म्हणल्या भयणीन तिच्या गर्भांत भुरग्याक 7 म्हयने जातना बाळान जाले आसता तिचे भलायके पासत तशेंच भुरग्याच्या भलायके पासत मागतात. मास्कतान बरें काम मेळोवंक मागतात. प्रत्येक तेसां पासत मागतात. शरण आनी शांतमा पिडेन कश्टोन आसात तांकां बरी भलायकी मेळोवंक मागया. 2 भुरगीं इन्क्युबेटरांत आसात त्या भुरग्यांचे ऑर्गन्स बऱ्या तरान वाडोवंक मागया. आमा समेस्ताच्या तेसां बसत हांगासर येयल्ल्या सर भक्तिकांच्या गरजां बसत आमी मागया. ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. शेकी बावरता प्रमाणे बरे क्रिस्तेचणे जेवण बागी मरण मरण सरकारचे संगता सत्संग देवाक होगडसूचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षता तशें आमची दुबत खावं बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दी नाका पूण आयडन दी आमकां न्हय. भगवंत लोरेन्स मारतीरा मापसत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पोसवच्या खातीर प्रार्थया. येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेन्स सर आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशेन तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. जेजूच्या अमली गायन आमचे गाय गूण जावं ताच्या पवित्र तेलाच्या माकणे वरवीं आमची पिडा गूण जावं. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं नवी सडवण आमकां फावो जावं. सर आमच्या पिडेस्त भावना बसत आमा समेस्त बसत सांत लोरेन्साची मजत घेवन गूण करची सकत जेजू तावन मेळोवन दी म्हणून आतां आमची प्रार्थना आमची मागणी देवा समोर दवरया. पिडेस्तां खातीर मागणी. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे सरशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासन देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल.
पातकाग शिक्षा जावन रेवडलेल्या सरबांद पासांतल्यान तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाचे प्रत्येक मजतीन कुडी यत्नेची भलायकी लाभय. त्या बासिलिकांत तुज्या पवित्र दैवीक सहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्लीं तीं तुजीं चाकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखीक प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पाचारचें खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्वाचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे संगी रावो. आमेन. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळख. ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು, ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಶಾಂತಿಯ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ.
बसतीन तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे नियाळू मोगाट पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्यां बसतीन तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे नियाळू सालोय भाग्यवंत लोरेसा आमचो विनंती कर भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.